नमस्कार. म्हजें नांव पुरुषोत्तम गुरदास मार्दोलकर. हांव गोवा कला अकादमी कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट हांगा शिकता. म्हजे कवितेचें नांव त्या एकाच आशेन बरयता. साहित्यीक मन म्हजें, साहित्यीक मन म्हजें, लिखाण हें अस्त्र म्हजें. ह्याच अस्त्रान देश बदलतलो, समाज बदलतलो ही आस धरून बसलेलो. खंय कितें बदललें, पूण ताजो त्रास म्हाकाच जालो. मनशाचेर जाल्लो शारिरीक मानसीक बलात्कार, त्या राकेशांचो आयिल्लो सावार म्हाका अस्वस्थ करतालो. तांची दुखांची न्हंय व्हांवताली, त्याच न्हंय म्हज्याय दुखांचो न्हंयचो संगम जातालो. त्याच दुखान हांव त्यांची व्यथा मांडटालो, पोट तिडकीन कवन करतालो. आतां अशें दिसता की सगळ्या संवसाराचो भार म्हज्या तकलेर आसा. खंय कितें घडटा ताचें दुख म्हाका जाता. हांव त्या विशयाचेर बरयता. पेनाच्या शाये बरोबर म्हजी दुखां व्हांवता. वायट खबर आयकून रगत म्हजें सळसळटा. दुसऱ्या दिसाळ्याचेर हें सगळें कशें मांडटलो ह्या चिंतेन रात म्हजी सोंपता. केन्ना राजकारणांतल्यान धमकी, ना जाल्यार गुंडा मावलांच्या हल्ल्याचो भंय. आपल्या फामिलीचेर वार कोण करीत म्हूण घरा भायर पावल कशेंच पडना. समाजाचे पडबिंब लिखाणात दिसता. तकलीत त्याच विचारांनी पिकार जाता. म्हज्या उतरांनी आतां तेच विशय येता, कारण समाजात आतां परत तेच घडटा. सकारात्मक विशयांक बरो प्रतिसाद, केलो पोस्ट जालो फामाद. जर तर कितें वेगळें बरयलें, मनशाचें विकृत रूप दाखयलें, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, सकयल्ल्या जातीचो मनीस कसो जालो गुलाम, मनशाची काम वासना, हे विशय थोड्यांक पचना, सोंसना. मागीर बहिष्कार घालप, कोर्टात केस करप. हें सगळें पळोवन परत मन खचता. एका बरोवप्याची जीण हें सगळें सोंपयता. साहित्यिकाचो प्रभाव खूब जाणांचेर जालो, तर तांचेर तो जाता जाल्यार तो सगळ्यांचेर कित्याक जायना? तांकां कांयच आसना? कितें करप एका लेखकान? अशेंच दूख सोसून, तो भंय घेवन बरयत रावप, की ह्या साहित्यीक मनाक मारून उडोवप? अशे खुबशे साहित्यकार पयशां खातीर न्हय तर तो आपलो विचार लोकां मेरेन पावूंक जाय म्हूण बरयता. समाज बदलचो म्हूण बरयता. हांव त्याच एका आशेन बरयता. हांव त्याच एका आशेन बरयता. हांव त्या एकाच आशेन बरयता. त्या एकाच आशेन बरयता.